सर तिळगूळ चण्याक आमकां कितें म्हाजे तिळगूळ हे ते सगळे हांवें स्टॉल लायिल्ले आसा म्हाकाय गिरायक खूब आसलें का पूण आमकां गिरायकाच्या टायमार असो घाला घालतालो सांगिनासतनाच आमचें सामको हें पडटा सगळ्या मार्केटाक कोणाक बावड्याक धड माल मेळोंक ना वेपार मेळोंक ना कोणाक आनी धावपळीचो बाजार कितें चोरयेचो बाजार चोरी जावन एक कोणाक कितें कोणाचेर एक झाड घालना तशें कशें म्युन्सिपाल्टीन काल हडप केलें सगळ्यांनी अकस्मात तोड फोड कितें विचित्र वातावरण जावन पडलें केन्नाच अशें मार्केटान घडोंक ना असले सांगून चोरून तरी केल्या तरी माफ पण हे जे काल जो तेंच्यांनी अन्याय केला पळय तो विसरपा सारकी गोश्ट ना इतलो अन्याय आनी लुकसाणूय आमकां लुकसाण काल आयज केदें व्हडलें लुकसाण आयज आमकां गिरायक असलें सगळें काल आयज मकर संक्रांती असल्या दिसा आमी असले अशें हांगा उपोशणाक बसपाची म्हणल्यार न्हू हे आमचें वायट सामकें जालें हे म्युन्सिपाल्टीन मातशें चिंतून निर्णय आनी ह्यान फुडें तरी आमचेर असलें करूं नाका म्हणटा ह्यान फुडें तरी आनी सीएमानूय हितून आमचें लक्ष घालपाक जाय हे पणजेचें मार्केट राजधानीतलें मार्केट हे मार्केट असो अन्याय करून घेवप हे सारकें न्हू हे सीएमानूय आमच्या मार्केटाचेर लक्ष घेवपाचें जे आमचे प्रेसिडेंट आसा तेंगे कितें सांगला गेला तेणी सांगलां आमच्या प्रेसिडेंटान ते आमी आपूण तुमच्या फाटल्यान आहा सगळें तुमचें आयकून घेतला पण तें आयकून तोंडान असं उलोवंक जायना प्रत्यक्ष तेणीन आपल्यान जें कितें उलयलां तें आमकां खरें करून दिवता आनी जो आमचो मार्केटाचो एग्रीमेंट जो आसा तो एग्रीमेंट आमी पर्रीकरा कडेन सायन मारून घेतलेली आसा आमच्या प्रेसिडेंटान सायन मारून घेतलेली आहा 90 वर्साचो तो एग्रीमेंट आमकां जाय आमकां आतां 10 वर्सांनी काडली आनी स्वाधीन तुमची शॉपां विकान घेतली हें आमकां नाका आयज आमी सामके त्रास काडल्या हे मार्केट बांदपाक हे बुनयादीक आमची शॉपां गेल्ली आसा एक रातीन आमची मशिनां घालून शॉपां काडलेली आसा हे मार्केट बांदपाक आनी तेन्ना आमी पदीकाराक आमी हें दिलां की तूं आमकां जर इतलो वर्साचो हें दिता जाल्यारूच आमी आमची शॉपां हालयता म्हणून आमची शॉपां हे बुनयादीक गेल्ली आसा मार्केटाच्या ह्या आनी तसो आमकां जाय एग्रीमेंट हेंच्या एग्रीमेंटाक आमी तयार ना म्हणून ही म्युन्सिपाल्टी कितें आसा म्युन्सिपाल्टी हॅव टू कॉपरेट आमकां कॉपरेट करिना न्हू आमकां भितर घेवन तेंच्यांनी आमचें कितें डिफिकल्ट आसा तें सॉल्व करून आमकां सुशेगाद धंदो करपाक दिया मरे आनी तुमचो कितें आमचो एग्रीमेंट आतां घे पयशे घेया तुमचे भाडपट्टे ते घे तेंय बीन ना अशें करून आतां वर्सां 13-14 वर्सां जालीं मार्केटाक या उलयता काय उलयता तूं कोणाक कितें सांगपाक बीन जाय जाल्यार राकेश राकेश तुम्ही वयता फुडें पळया मरे बसल्यान मातशें रिक्वेस्ट कर मातशें काढ तुझे मातशें बाबू मेरे पाँव में दर्द होता बैठने को नहीं होता इसके लिए मैं आई सुनी तो भाग को आई मेरे को खाली सोने को बैठने को मिला तो बस मैं क्या करूं मैं बहुत मजबूर हूँ जाऊं कि बैठूं बेटा मैं लकड़ी के सहारे से चलने वाली मैं प्रेशर की मरीज हार्ट की मरीज शुगर की मरीज सब चीज़ की मैं मरीज हूँ बेटा अभी कहाँ पे जा रहे हैं आप क्या आपका शॉप है क्या अंदर हमारा ऊपर शॉप है बेटा हाँ हमीदा नाम लिखा है हमारा बोर्ड पे हाँ बेटा आपका शॉप ऊपर है हाँ हमारा शॉप ऊपर है बेटा लेकिन मैं दवा के सहारे जी रही हूँ आपको क्या बोलना है सरकार को मेरे को खाली यही बोलना है कि मेरे को दवा तो मिले तो बस उसके सहारे से मैं तो मेरा दवा तो पानी चल रहा है मेरे मेंटल अस्पताल की भी दवा है बोले तो पहले इधर अल्पीन के चलता था बेटा अभी वहाँ बम्बोली के आगे का दवा चलता है मेरा यही परेशानी है बेटा
हांगा बसून काय जावपाचें ना कोण येवपाचें सारकी काय कोण जाय सारखे बंद आहा नाही म्युन्सिपालिटीने सब तोडफोड किया ना राकेश वो बात सगळं पडले त्यांना कळटाले ते बाहेर पडले ते बांधकाम केल्या ते प्लायवुडाचे बांधकाम करतले आणि ते तिथे कोसळटाले त्यांना मागीर परत बाबा म्हणटा एन्करेजमेंट आता पुढे या हे सगळे काल मोडून गेला सगळे हे सगळे मोडतोड केलेले आसा हे सगळे काल मोडून गेला सगळे मोडल्या संबंधित वयतना कारखान्याकडे आणि विचारूया जा कितें चल्ला कशें तोडफोड केला ती पळय अरे वाट सोडा अरे तुम्ही कित्याक नासता फाटल्यान हे पळय ही सगळी तोडफोड हे आता हो प्लायवूड हेजे टायम हे आता भायर बसतली कशी हांगा कशी बसतली आता हांगा उबे रावल्यार फाटलो दवरल्यार ते म्हणटा नाका केवट्याने बसता पयलीं बसून बसा कमन जागो न्ही तिका तो येतात कुडको पळय येतात कुडको 1.5 मिटरचो कुडको तेका 1.5 मीटर प्लायवूड घातला चडांत चड एक दीस आसा 1.5 मीटर सुद्दां नाही आणि त्याचे तुम्ही पैसे वसूल करता सोपो पद्दतीन डेली सोपो व्हरतात आमी दितात सुविधा कसली आसा या सकयल हे जे फॅन घातल्या ते सगळे मोडकळे घातले हे बाबुशान
सामकीच काकू द्यायला म्हणून आपल्या स्वतःच्या पैशाने फॅन घातले बाकी सगळ्या यंत्रणा बंद पडलेली म्हणजे कापडच घेऊ पाहिजे सगळं प्लॅटफॉर्म फोडून मोडून जाऊन गेले आता एन्करेजमेंट जर काय जाईना एन्करेजमेंट तुम्ही सांगा जाता हांगा एन्करेजमेंट जाता चढून वाट येतो तो येऊन ते बसला आता तो म्हणता हांगा जर फोटो मारपाचो आसतलो कमिशनर कोण त्याचं कोण जाणा ताका कितें करपाचें पण तुम्ही पळय एक्झाम्पल तो मदीं बसता आनी तो बरो नासलो म्हणून तो ना उपस्थिती तरी पण त्याच्या मोडून व्हेलो तुमी हांवें ताका हेका दिसतालो चेअरमॅन अरे तूं त्याचे कित्याक बोलले तो दिसता तो आमचो वेपारी पयलींच्यान आतां बसोंक ना म्हाका काय सांगा नाका एन्करेजमेंट केला इनलिगल बसलो अरे हांव सांगता तो इनलिगल न्ही म्हणून एन्क्रोचमेंट म्हणजे हेच्या भायर भायर आयला तो एक वयर गेला सर डिस्प्लेचो विषय येता तो डिस्प्ले येता आनी म्हाका सांग ते तर करिना तो आतां म्हाका सांग हांव पाटल्यान फ्रूट घालून बसोन ते सारकें बांदतकूच त्या लोकांक पांच तरेचो जिनस आहा मोसंबी आहा फ्रूट आहा संत्रा आसा वेगळे व्यापार म्हणटा तो डिस्प्ले शुअर प्रॉडक्ट हे केले आतां फुडें या समीरा फुडें बाबा हेजे तुका बाबा सर हेजे शॉप बाबा हो बरो ना बरो ना सामको बरो ना मध्ये तुमकां सांगपाक न्ही विशय कितें जाता जेन्ना एक मनीस बरो ना आनी तो घरा हातूंत पडटा आनी तो भाजरान येना प्लीज प्लीज जर तो भाडें भरिना किंवा सोपो भरिना जाल्यार तुमी पळयला ते हितून क्लोज केला तुका तुका काडून घेता आनी ऑफिसराक सांगता तेजें लिस्ट हे कर आनी सील कर हो प्रश्न आतां फुडें नसतलो फुडें या गर्दी करना गर्दी करना पुढे गर्दी हांगा फुलकारा बसताले आती जाणटेली तांकां फुलकारांक हांगासर तेंच्यांनी खोपे करून दवरलेले पण ओल्ड शेडीनूय फुलकार बसताले तेन्ना शिफ्टच जाले तेन्ना फुलकारांक तुमी हाडले आनी हांगासर बसयले पण तांकां सुविधा करून दिवंक ना तांकां पायपां घालून दिवंक ना तें काम तशेंच उरलें आतां फुलां जर ते एका जाग्यार तो बसून विकूं शकना तेंच्यांनी कितें केलें लाकडाचे हे आसा ते बांदले फुडें रावपाक तेंच्यांनी ते काल सगळें तोडफोड करून सगळें हुमटून येले लायट तर बंद पडलेली आसा तुमी पळय आता एक लायट हांगा पडटा मरे एक थंय पडटा लायटूच ना तुमची सोपत रातचो काळोख तरी पण अशी पेशन्स घेऊन व्यापार करता सगळे फुडें या आयज मरे अशें हे पायपाचे सांगले जमीन काडपाक बो नाका म्हणून ते घेवन गेले ही जी जागा आसा तेन्ना पयलींचो जो कमिशनर मेयर आसलो तेन्ना ही जागा तांकां पावना तांकां ही जागा तेंच्यांनी मेळून दिल्ली आनी तेन्ना सगळी सुविधा आतां हें तुका खबर आसूंक नासलें पुणे मध्य पयलींचे हें आसा तेणे ते सदां सांगून सर हें आसा ते तेजे कडेन जापून काडिना ते उलोवपूच आनी तो त्या पद्दतीचो तो आयकूनच घेयना आयकूनच घेयना अलॉटमेंट लेटरूय दिलें अलॉटमेंट लेटर दिलें अलॉटमेंट लेटर दाखयलें मिडियाक दाखयलें पळय हे तेणें दिल्या तरी पण पळय मोटो आनी तो कोण चेअरमॅन आसा तो हांगा ना एन्करेजमेंट काडल्या आनी येवन म्हाका मेळ्ळें हें तुमी दिल्या मरे आनी तेजो धंदो तेजो पोटूच काबार केले आनी भाशा केली चड उलोवप खट्टा मारले तुमी उलोवप म्हाका सांग इतके भोवलो हांगासर संख्या नाका म्हाका तुमीच पावू शकता म्हाका तरी तुका आमचो हात उरपाक जाय पण गोंयकार सभ्यतेचे व्हडले प्रतीक आहा ते हिंसा केन्ना करिना म्हणून गोंयकारांक म्हणटा की आमी सुशेगाद म्हणून पण अशें न्ही इतके सुशेगाद न्ही आमी
असे काबार केला तुम्ही धंदो म्हाका सांग घेता हांगा असो पोट भरणाऱ्याचे पोटूच उकलून गेलो तो आणि बीडी एन्करेजमेंट केला एन्करेजमेंट केलं कसं एन्करेजमेंट केलं तुम्हीच केलं आहे आम्ही स्वतः करून आणलंय खंयच्याच वेपाऱ्यान स्वतः करून कितें घेवंक ना दिले ते तुमी दिल्या आज या मार्केटात पूर्णपणे ह्या गोंयांत जर सगळ्यात जड सगळ्यात जर हे जास्त महानगरपालिका आणि जे हे आसा तर ते पणजेचे कित्याक हो विशय आतां तरी ह्या मार्केटात घोटाळे केला तुम्ही आताच थंय पेपराचेर घोटाळे खंयच्या व्यापाऱ्यान करूंक ना घोटाळे करणारे कोण सगळे मिडियाकूय खबर आसा न्यूज पेपरांक खबर आसा आमी कशे घोटाळे करूं ना घोटाळे करपाक कॉर्पोरेशनान कोण मार्केटाचो प्रेसिडेंट बसना किंवा आमी बसना हे पयलीं लक्षात घेवंक नासलें तुमी आज तेजे हे सगळे हांकां काबार करून उडयले आनी सगळें हुमकून गेला काल हांगासर तो कमिशनर आयलो हांगासर रावलो मागीर चड उलयनाका तुमी भाशा चड उलयनाका चला चला पुलिसांक मेळ्ळे चला एकदां धांवड्या ही तुजी भाशा तूं कमिशनर एज अ रिस्पेक्ट करचो आनी तुमी आयल्या तुमकां आतां कितें तुमी हेजेर आसा म्हणून आमी तुमकां गाळणे कितें म्हणटा तर हे कारणान तुमी आतां फुडें वरतले आमकां विश्वास आसा सगळ्यांक आसा काय ना ऑल गोवा हांव तुमच्या म्हाका अशें नॉर्थाक आनी सावथाक दोनी कडेन फुडें हें प्रकरण आनी तें जातलें आज म्हाका फाल्यां तुका परवा तेका हे प्रत्येक जाग्या कडेन हे घटना ह्यो घडटल्यो कित्याक जर सरकारान जे अध्यक्ष हे काडल्या ते कितें केल्या तेजो जर परिणाम जातलो जर त्या ऑफिसराच्या हातीन जेन्ना दितले तेन्ना आज जी घटना आसा तेच्या पेक्षा पावरफुल जातली एक तर आमकां कितें करचें पडटा धंदो सोडून खंय वचचें पडटलें नाल्यार फॅमिली जगन मारून जशें शेतकार कशे पीक घेवन मारतात जायना आतां कितें आतां पीक घेवन मोरया ही परिस्थिती सरकारी निर्माण करता अशी परिस्थिती निर्माण जावची म्हणून आमी आयज तो बंद करतलो हे पळय तुमी पळयलें आसतलें हांगासर हो धंदो आयकता तो म्हणटा हांगासर येवन बसचें हो धंदो चालू करचो एक गरीब वेपारी हांगासर येवन बसता सकाळच्यान रुपयाचे न्ही 10 रुपयाचें गिरायक करिना 10 रुपयाचें गिरायक ना हांगासर गिरायक येना भितर आनी तेजें कितें आसलेलें सोपो फारीक करता तेणें तुमकां सांगलें आसतलें आपूण कशें पड धरून आपूण सोपो फारीक करता कित्याक जागो आसा आज ना फाल्यां म्हाजोच जागो तर तुमी अक्षरशः तेन्ना आसतना सगळें मोडून तोडून घेवन गेले आनी एनकरेजमेंट म्हणटा अरे ज्या व्यक्तीक तुवें हो जागो दिलो ताका एनकरेजमेंट कशें म्हणटा ही तुमची पद्दत हेजे भितर तो बसता हो आतां तुमकां सोपो व्हडलो अशें म्हणून दिसता 1 मिटराचो सोपो तुमकां दाखयलो तेजेर तो कितें धंदो करतलो हे पयलीं सरकाराक किंवा ते कॉर्पोरेशनाक कळूंक जाय एक कॉर्पोरेटर आसता तांकां कळपाक जाय ही वेता चालू आसा म्हणून आजचें जें कितें आसा हेजी ही आग ती काडी लागल्या ही काडी सुरू जाली पणजेच्यान आनी ही पणजेच्यान सुरू जाल्ली सगळ्याक ओके ऑल गोवा जे म्युन्सिपालिटीच्या एरियांचे वेपारी आसा बंधू आसा सगळे आसा तांकां आव्हान करता आयज ही आमची परिस्थिती आडिल्ली आसा फाल्यां अशीच परिस्थिती निर्माण जातली तेन्ना पूर्ण गोंयचे वेपारी एकत्र येवचे तुमकां सांगलेलें आसा आमच्या बाब शिरोडकारान सांगलें की आमी एक संघटीत रावया आनी ती संघटना मजबूत करुया आनी सरकाराक दाखोवन दिया की आमी सगळे वेपारी फक्त पणजेकार न्हय ऑल गोवाचे वेपारी आमी एक आसा हे दाखोवन तुमकां हांवें दाखयलें आसता ही परिस्थिती आमी तुमकां कितें आसता खुबशी परिस्थिती आतां फर्स्ट फ्लोराचेर उलयता तुमी बॅक सायडीक तर कोण वचत ना एक 10% फुडले आसात ते गिरायक करता बाकी फाटल्यान सगळे करपाऱ्या फक्त येताना बसतात तेंच्या भितर 10,000चो वेपार ना तर तुमकां लाखांनी पयशे कशे दितलो तेची परिस्थितीच ना जर एक सरकाराक कळ्ळें तर तेणें हाची दखल घेवची चला आज हे बागडे इलिगल फाल्यां ते म्हणटा बागडे मदीं घडले हे पळय वयर लायट पायप पेटताले एक लायट फंक्शनींग ना पळया तेंचे लायटी काडल्या ह्या मार्केटाची परिस्थिती पळय कितें करून दवरल्या एक लायट पेटतालो पळय हे तुमी हायलायट करून सरकाराक दाखोवंक जाय की ते म्हणटा ते लायटी हे करता पळया एक लायट पेटतालो पळया पळया तेंचे तुका सगळें कळोवंक जाता ना ह्या मार्केटाक उदकाची सोय ना कसली सोय तरी पण आमी वेपारी आपलो मूग घेवन जसो धंदो करता तशें करता आनी तातूंत तुमी असलो अत्याचार जर केलो
जाल्यार आमी करता तरी कितें खंय वचचें आमचो माय बाप म्हणटा तो सरकारान आमकां न्याय दिवचो इतकें मागता आता प्रॉब्लेम पळया ह्यो लायटी ते एक ट्यूबलायट पेटला पळय तेका ट्यूबलायटी आसना पळय खंयच्यान मारे ट्यूबलायटी आसना पळय हे मदीं जे बल्ब घातल्या हे कोणी घातल्या ते दिसा आमी हांगा रावणाक गेलो हांगा माल बल्ब घाला हांगा फॅन घाला तेणी केले हाका एक ट्यूबलायट दिसता पळय सगळे ट्यूबलायटी परिकारान जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना ह्यो ट्यूबलायटी पेट्टाल्यो तेच्या नंतर एक ट्यूबलायट पेट्टालो पैसे दिना आमी म्युनिसिपालिटीक पैसे दिना आता एक कोण वता सगळ्या सीसीटीव्ही दिवंक जाय आसले सगळे दिवन पळयले आमी सगळे दिला आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आमकां तुमी हल्लो केलो तो खबरूच ना नाही तो विषय नाही लायटी खातीर दिल्या मीडियाक दियात ते रिप्रेझेंटेशन दिल्या की बा मीटर सुद्धा अप्लाय आमी सांगले हांवें विशेष घातलो पयलीं तांकां पयलीं ते पोल शेड मिटर आशिल्ले स्वताचे लायट यूज करताले तांकां सेवरल टायम रिक्वेस्ट केली की तांकां स्वताचे मिटर तरी तुमी दियात ते आपले स्वताचे लायट यूज करतले तुमची लायट बंद पडल्या तर ते म्हणटा ना एग्रीमेंट ना हे ना आमी दिवचे ना आनी खंयचो तरी एक क्लॉज घालतात आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एनओसी घेतलो जाल्यार हेज्या म्युनिसिपालिटी कडेन वचोंक जाय आनी ते कशेंच दिना कशें म्हणटा आयज तुमकां हाची हीट अशें हांगासर वयर जे वेपारी थोडे आसा तेंच्या दुकानान जवळ जवळ 15-16 वर्सां लायटूच ना काय खान बसता कोणाची जर लायट घेतली येता आनी काय करून उडयता दुसऱ्याचे घेतल्यार अरे ताका लायट तुमी कित्याक दिला तो कारखान बसला तेजेर विचार ना ही परिस्थिती आहा गोष्टी सगळे कितें आयज एका दुकानदाराक तर लायट जाय जाल्यार तुमकां लायट दिवपाक काय करपी प्रॉब्लेम ना न्ही मिटर बॉक्स ते केलेले आहा सगळे मिटर बॉक्स केलेले आहा सगळी वायरींग केलेली आहा तेज्या वयल्यान तुमी मिटर दिवंक जाता लोक एप्लिकेशनां दिला तुमकां एप्लिकेशनां तुमी घेना लोकांची कांयच घेना आनी लायटीक जाल्यार सारकें सकयता ताका कळ्ळें चला कोण असू दे ताका काय ना करून म्हाका कितें फरक पडटा नाल्टेक सगळें टोटली बंद तो एकटो उठता पकडून बसून म्हाका कितें आसा असू दे तो वादाक कारण ना तो असं आता हे लोक डिस्प्ले इतके तर काय ना आता इतके हाईट केला कमी काय हे जागर कशें काय नाही तर काय वाढीव तर काय असं तर 1.5 मीटर आणि तो वाढून दिता म्हणून हे वाढून दिता प्लॅटफॉर्म 3 फुटा ह्या 3 फुटाचेर तो मनीस वयर चडटलो कसो ही हाईट त्याची ताका पाद्याल दवरून वयर चडटलो कसो म्हाका सांग ह्या तर हें काय नाही एन्क्रोचमेंट नाही तर ताका बसोंक मेळना म्हणून मदीं तो बसता सायडीक पेपर लायता ही परिस्थिती वयल्यान पावस येता पावसाचें उदक सगळें ते बरें महिना घालून नव्हता ताजें कांय ना चला बाहेर चला सगळे बाहेर चला बाहेर चला हे झाली एक कोट जालो हांगा ना ना चालू काबार जाले रे आतां काम भितर आसात लोक भायर लायव्ह बेसी चालू कर हय
राकेशान केलं राकेशान हय सोंपलें रे ऑलमोस्ट ते येताले का बेश्टे फावट मारता हय लोक भायर सरता झोपडपट्टी म्हणजे गालावरची झोपडपट्टी मध्ये सर्वे करतो